नमस्कार योकार गुवाहाटी डे सुयश गावडेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। जीएमसीतल्या 1200 मायज नव रिक्रुटांचेर तलवार हुमकळटा। 13 वेगवेगळ्या तरेच्या पोस्टांक भरिल्ले सगळे नवे रिक्रुटांक हायकोर्टाची सरसकट नोटीस। मोपा पयले पॅसेंजर फ्लायटीचे ट्रायल लँडिंग 23 ऑक्टोबराक एअरपोर्टाचे देसी पॅसेंजर टर्मिनलाचे काम जातले पुराय। प्रधानमंत्र्याच्या हातान उक्तावण उपरांत आंतरराष्ट्रीय टर्मिनल। कल्लिसाचो पात्रांव एडविनाच्या रिमांडाक पुलीस हायकोर्टात। गुरुग्रामात तपास नेटान फोगटाची जमीन आनी अर्थीक वेव्हार सांबाळटालो सांगवान। दस्तावेज गोंय पुलिसाच्या हातांत। मोरपिल्ला सरकारी हायस्कुलाची मुख्याध्यापिका मारिया म्युरेना मिरांडाक राष्ट्रीय पुरस्कार। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून भेटयलो पुरस्कार। देशभर एकूण 46 शिक्षकांचो शिक्षक दिसा भोवमान। विरोधी पक्ष फुडारी मायकल दिल्ली सावन राती गोंयांत। दिल्ली गेल्लो खंय काँग्रेसीच्या म्हारगाय रॅलीक अमित शहाक मेळून आयला म्हूण वार्ता। फाटल्यान दिगंबर दिल्ली। आयआयटी सांग्यारूच येतली। मुख्यमंत्र्यान केलें स्पश्ट, कांय तंत्रीक कारणाक लागून कळाव। आयआयटीक लागून सांगे मतदारसंघाची खंय एकंदर उदरगत। म्हापशे इलेक्ट्रिक स्कूटर लासून काबार। पात्रांव सांगता चार्जिंग करतना शॉर्ट सर्किट। कडेक आशिल्ली आनीक एक बायक डॅमेज। 1.5-2 लाखां वयर नुकसान। बायण वास्को दिसा उजवाडे खून। एकल्याक कोयत्यो तलवारी कुराडींनी मारलो। दोगा खुन्याक पुलिसांनी पाठलाग करून पोन्ने गोंयांत धरले। आदले दुस्मानकायेंतल्यान खून। जीएमसीतल्या 1200 नव रिक्रुटांचेर तलवार हुमकळटा। ह्या रिक्रुटांक खबरापत्रांतल्यान कोर्टाची सरसकट नोटीस। 13 पोस्टां खातीर सुमार 1200 मायज वादग्रस्त भरती जाल्ली। तांचे आड केस चल्ल्या। नोटीस काडिल्ले रिस्पॉन्डंट कोर्टांत रिस्पॉन्ड करूंक शकतात म्हूण नोटीस। सगळ्यांक वैयक्तीक नोटीस धाडप शक्य ना म्हूण ही पद्दत वापरल्या म्हूण एजी सांगता। चडशे 70चे। जीएमसीत नोकर भरतीत गोंधळ म्हूण याचिकादार शैलेंद्र वेलिंगकरान कोर्टात PIL घाल्ले। वादग्रस्त 13 पोस्टां खातीर सुमार 1214 भरती जाल्ले। दरेकल्याक नोटीस धाडप शक्य ना म्हूण याचिकादारान नोटीस पेपरांतल्यान जाहीर करपाक मागिल्ली मान्यताय कोर्टान दिल्या। याचिकादार कोर्टात रिस्पॉन्ड करूंक शकतात। कोर्टात केस चालू आसा म्हूण तांकां वेगळी वैयक्तीक नोटीस मेळची ना। See, these notices of substituted service. Now, there is a concept called a substituted service. That means if because of the number of parties which are there in the case, it is not practicable to serve them through actual service of the notice of the court, there is a procedure which says that you can serve them by substituted service, which include a service by way of publication in the newspaper. So here is a situation where number of respondents are so many. There was a request made by the petitioner saying that they should be served through publication in the newspaper, and that is what is permitted by the court. And by virtue of this publication, a notice is given to those respondents. They are supposed to appear before the court and they are supposed to file their reply. That is what that notice says. And what will happen next, sir, in this matter? See, on the next date, those parties are entitled to appear before the court. They are entitled to file a reply, and on that day the court will further decide as to which date the matter will be heard. Whether they will come and ask for time, and if they ask for time, whether at all the time is required to be given to them. That is what the court will decide on that day. But as of now, the situation is that those parties, those persons who are selected and appointed, they should come before the court and give their say before the court. That is the purpose of that notice. जो notices जो issue झालो, that was in accordance with the High Court's order of 26/7
2022 म्हणजे 26 जुलै 2022 आमचें नेक्स्ट हियरींग जें आसा तें 19 सप्टेंबराक आसा आणि वी आर होपिंग दॅट धर्म वील प्रिवेल हियर, जस्टीस वील प्रिवेल, यतो धर्मस तथो जयः अशा प्रकारची एक अपेक्षा आमी दवरून आसा. हें तुमकां कळोवपा खातीर, सूचित करपा खातीर ह्यो न्यूजपेपर नोटिसीस ज्यो आमी सगळ्यांक इश्यू ज्यो केल्या, दॅट इज इन अकॉर्डन्स विथ द हायकोर्ट्स ऑर्डर. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. मोपा विमानतळाचेर पयले पॅसेंजर फ्लायट लँडिंगाची ट्रायल जाली. इंडिगो फ्लायट सोमारा मोपा एअरपोर्टाचेर लँड जाली. सिव्हिल एव्हिएशन महासंचालकाचे देखरेखीत ट्रायल जाल्या. 23 ऑक्टोबराक मोपा एअरपोर्टाचे देशी पॅसेंजर टर्मिनलाचें काम जातलें आनी उपरांत प्रधानमंत्री उक्तावण करतले म्हूण मुख्यमंत्र्यान आदीं सांगलां. आंतरराष्ट्रीय फ्लायटी आनी टर्मिनल ते उपरांत. सोनाली फोगाटाच्या मरणा उपरांत अटक केल्ले कर्लिसाच्या पात्रांवाक म्हापशा कोर्टान दिल्ले ज्युडिशियल कस्टडी आड रिमांड मागूंक गोंय पुलीस हायकोर्टांत चल्ले. सुधीर सांगवान आनी सुखविंदर 10 दीस जाले कस्टडीत आसात. तांची आनीक 4 दीस कस्टडी जाय. मजगती हरियाणात गुरुग्रामात सोनालीच्या कचेरेंत पुलीस तपासात पावले. फोगाटाचे चडशे पयशांचे आनी जमनीचे वेव्हार खंय सांगवानाचे. हरियाणाची बीजेपी फुडारी सोनाली फोगाटाच्या मरणा उपरांत कार्लिसाचो पात्रांव एडविन नुनिसाक म्हापशे JMFC कोर्टान न्यायालयीन कस्टडी दिल्या. गोंय पुलिसांनी निर्णया आड हायकोर्टात आव्हान दिवन पुलीस कस्टडी मागल्या. मजगती आरोपी सुखविंदर आनी सुधीर सांगवानाच्या रिमांडाचे 10 दीस पुराय जाले. पुलीस खंय कोर्टात आनीक 4 दिसांचो रिमांड मागतले. मजगती हरियाणात आशिल्ल्या गोंयचे पुलीस टीमीन गुरुग्रामांतल्या ऑफिसाची तपासणी केली. थंय चडशे रियल इस्टेट आनी पयशांचे वेव्हार सुधीर सांगवान करतालो म्हूण चवकशेंत कळ्ळा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. मोरपिल्ला सरकारी हायस्कुलाची मुख्याध्यापिका मारिया मिरेना मिरांडाक राष्ट्रीय पुरस्कार. दिल्ली जाल्ल्या सुवाळ्यांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून तिका पुरस्कार भेटयलो. एकूण 46 शिक्षकांक हो पुरस्कार फावो जाला. मारियान कितल्याशाच आदिवासी भुरग्यांक नवी उर्बा दिल्या. शिक्षणाच्या मळार तिणें नवे नवे प्रयोग चालीक लायल्यात म्हूण गोंय सरकारानूय तिका हे आदी सन्मानीत केल्या. विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो रातीं दिल्ली सावन गोंयांत लँड जालो. घरमंत्री अमित शहाक मेळपाक दिल्ली गेलो म्हूण वार्ता. शहाक मेळ्ळा काय विचारल्यार मायकल हय म्हणिना आनी नाय म्हणिना. दिल्ली कित्याक गेल्लो काय विचारल्यार काँग्रेसीच्या मार्गाये आड रॅलींत वांटेकार जावंक गेल्लो म्हणून सांगून मायकलान कुस मारली. फाटल्यान दिगंबर दिल्ली पावलो. सर मातशें एक सर आज अमित शाह कडेन मिटींग जाली. कितें जालें मिटींग सर? कोणाची मिटींग जाली? अमित शाह कडेन. कोणा कडेन मिटींग जाली? अमित शाह कडेन मिटींग जाली सर. अरे माझी गाडी थिंगा सर, गाडी थिंगा दवरली आमी. हा सर, 9 तारखेक रिजायन जावपाचो अशें आयकलां. हा 9 तारखेक. हा सर रॉंग इन्फॉर्म सर. कित्याक गेला? कित्याक वॉट वॉज
आम्ही दिल्ली वचूंक जायना जाता सर घाल कितें वचपाक जाय सर हां सर कितें कितें रिजन वॉट इज द रिजन सर हां मिटींग आसली हां सो वॉट वॉज द सर डिस्कसिंग जाला मिटिंगेचे रॅली हां कितें कितें म्हणून रॅली आसा सर रॅली आसली तुमी सगळ्यांनी दाखयला मरे सर कितें सांग सर तुमी आज गेले कितें न्हू तर कांय ना न्हू सर म्हारगायेची रॅली आसली सर रिजायन जावपाचो तशें आयकलां काँग्रेसीचें म्हारगायेची रॅली आसली हां म्हारगाय आनी कांय ना सर हां काँग्रेस पार्टी पूण तुमी सर अमित शाह कडेन गेले अशें आयकलां मिटींग आसली अमित शाह कडेन म्हणून कोणें हांव न्हू फिक्स केलें अशें एज पर दीस सर सोर्सीस कोणाचे हां सर हां सर सांग सर सर कितें कांय ना न्हू 5 दीस गोंयांत येलो अलर्ट 5 सप्टेंबर ते 9 सप्टेंबर मेरेन हो अलर्ट आसतलो बंगालच्या उपसागरांत 7 सप्टेंबरा सावन चक्रीवादळ तयार जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान हो अलर्ट जारी केला हवामानाचे परिस्थितीक उणें जावपाचो पट्टो तयार जावपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या गोंयांत सध्या सरासरी पावस 94 इंच पडला फाटली 15 जाली पावसान दड मारल्या देव एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक पळयत रावात प्रुडंट IIT सांग्यारूच येतली मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान स्पश्ट केला सांग्यार गेल्ले कडेन तो मिडिया कडेन उलयलो कांय तंत्रीक गजालींक लागून खंय कळाव जाला जागो सरकाराचोच मंत्री आमदार सुभाष फळदेसायान मनार घेतिल्ल्यान खंय IITचें काम बेगीन सुरू जातलें IITक लागून सांगे मतदारसंघातय खंय एकंदर उदरगत जातली IIT गोंयांत करपाक जाय ही फाटली म्हणजे हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत तरी 4 वर्सां वेगवेगळे कडेन प्रयत्न करता पण एक गजाल निश्चितच सांगता की हे फावटी आमी जागा आयडेंटिफाय केल्या उपरांत मंत्री सुभाष फळदेसायान जी इनिशिएटिव्ज घेतल्या आनी जी पॉझिटिव्हिटी दाखयल्या तातूंत म्हाका निश्चित खात्री आसा खंय सरकारान उलोवन दाखोवपाची गरज ना ओके प्रॅक्टिकली मुख्यमंत्र्यान प्रत्येक फावटी हांगाच जातली म्हणून सांगपाची गरज ना आणि म्हाका निश्चितच खात्री आहा की तेणी ज्या पद्दतीचो इनिशिएटिव्ज घेतला की आमी फक्त जो पर्यंत ऑफिशियली डिक्लेअर करिना तो पर्यंत हांवें स्टेटमेंट करूंक नाशिल्लो पण हांव एक निश्चित सांगता की तेणी इनिशिएटिव्ज घेतल्या आनी जागा जी आसा ही आमकांय खबर आसा ती सरकारी जागा आसा त्या खातीर आमकां जागा IITक दिवपाक आमकां कोणा कडल्यान दुसऱ्या कडल्यान जागा घेवपाची गरज ना आनी हे फावटी IIT जी आसा ती सांग्यारूच जातली गव्हर्मेंट निश्चित आसा फक्त ताजो टेक्निकली जेका आमी म्हणटा की दोनी IIT आनी सरकार हाच्या मदीं जो एग्रीमेंट करपाक जाय ताज्या खातीर थोडोसो डिले जाला आसतलो बट तो ऑलरेडी आमी IITच्या टिमीक कळयलां की तांची टीम फक्त हांगा एकदां येवन पळोवन ताज्या उपरांतूच एग्रीमेंट सायन जातलो अदरवायज गोंय सरकारा कडल्यान सगळ्या पद्दतीचे म्हणजे थोडोसो उशीर जरी जालो सर्वे करपा खातीर आसत जाल्यार आमचे कडल्यान पुराय तयारी आसा IITच्या निमित्तान जावपी हांगासलो जो एनवायरमेंट जो आसा हो एक एड्युकेशनांतलो बरो एनवायरमेंट हांगा क्रिएट जातलो त्याच बरोबर ल्हानसान बिजनेसीस आमी जेका म्हणटा टॅक्सी बिजनेस आसतलो रेस्टॉरंट बिजनेस आसतलो इवन दो इन फ्युचर म्हणजे लॉजिंग बोर्डिंग फेसिलिटीज जे ह्या परिसरात जाय ती सगळी हांगासर खूब मोठ्या प्रमाणात डेव्हलप जातली हो खरो सुभाष फळदेसायाचो फायदो आसा इंडिविज्युअली तेजो फायदो गाडीचोय जावचो ना हांव मुद्दामून सांगता कारण ताका एक तेज्या खातीर एक प्राऊड मुवमेंट कारण आपल्या आमदार मंत्रीपदाच्या कार्यकाळात आपण एखादें बरें इन्स्टिट्यूशन हांगा हाडपाक शकलो गरिबांक पिटात श्रीमंत आनीक पयशेकार समाजांत फूट घालतात सत्तेचें केंद्रीकरण जालां काँग्रेसीची म्हारगाये आड आनी भारत जोडो रॅली देशाक लागिल्लें दुयेंस खंय पयस करूंक जाय 7 सप्टेंबरा सावन कन्याकुमारी ते काश्मीर मेरेन काँग्रेसीची भारत जोडो यात्रा 10 राज्यां आनी 2 केंद्रशासीत प्रदेशांतल्यान यात्रा वतली फुडारी राहुल गांधी 7 तारखेच्यान पूर्ण देशभर इंडियन नॅशनल काँग्रेस भारत जोडो यात्रा जी 12 राज्यांतल्यान म्हणल्यार 10 राज्य आनी 2 युनियन टेरिटरी अशे जवळ जवळ 3570 किलोमीटर
ही पदयात्रा आमचे लीडर श्री राहुल गांधीजी कन्याकुमारी टू कश्मीर ही चालू जाता। भारत में 3 बीमारियां लग गई और एक साथ लगी है। पहली बीमारी तो है कि जो गरीब और अमीर के बीच का डिफरेंस बहुत बढ़ रहा है, गरीब और भी गरीब हो रहा है, अमीर और भी अमीर हो रहा है। दूसरी बीमारी है जो सबसे बड़ी बीमारी है, इस सब के आप भी शिकार हैं, वो बीमारी है सामाजिक ध्रुवीकरण, यानी कि पोलराइजेशन ऑफ द सोसाइटी। तीसरी चीज जो सत्ता का केंद्रीकरण है, और इसलिए बहुत जरूरी था कि एक ऐसा जोड़ने का प्रयास हो। और इस यात्रा का जो की ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि यहाँ कोई मन की बात नहीं, यहाँ जन की बात है। हम सुनने निकले हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं वो सुनने के लिए निकले हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे बात करने के लिए निकले। इस यात्रा के लिए एक तो जुड़ने के लिए हमारी वेबसाइट है www.bharatjodo.in यात्रा.in, और उसी वेबसाइट से इसका लाइव स्ट्रीमिंग होगा। इतले मजगती युथ काँग्रेसीन मेंबरशीप ड्रायव्ह लॉन्च केलो। हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन आनी सगळे यूथ गोंयच्या जनतेक अपील करता की तांणी मॅक्सिमम लोकांनी हातूंत वांटो घेवचो मेंबरशीप ड्रायव्हान। 5 सितंबर 2022 हम अपनी सभी कमिटीज को, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, असेंबली कमेटी एंड स्टेट कमेटी को डिसॉल्व कर रहे हैं। ये कमेटी 14 अक्टूबर 2018 को फॉर्म हुई थी और आज 5 सितंबर को हम इसे डिसॉल्व कर रहे हैं। 6 से हम लोग अपने नॉमिनेशन स्टार्ट करेंगे। This election process, everything will be on a mobile app. It's a with IYC app. Whoever want to enroll, they can download the app. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। म्हापशा शेळपे इलेक्ट्रीक स्कूटर लासून काबार, चार्जिंगेक लायिल्ले कडेन शॉर्ट सर्किट जालें आनी उजो लागलो म्हणून पात्रांव प्रभाकर वेर्णेकार सांगता। सायडीक आनीक एक स्कूटर आशिल्ली ती लासून 1.5 लाखांचें लुकसाण। कंपनीवाले खंय स्कूटर लासले ती पळोवन गेल्यात, चवकशी चल्ल्या। आज केलो जाल्यार करिना, परत म्हापशां गेलो करिना, 2 दिसांनी 3 दिसांनी चार्जिंगेक लायता आनी जशी तांबडी आसल्या कारणान निळी जाली काय ना काडटा। तुम्ही त्यांच्या कंपनीक बी मेवळ्या? त्यांच्या कंपनीवाले येयल्ले बी? हय, काल येवन कोण गेले। कितें म्हणटा ते? काय ना, म्हाका जाणा आतां पळया कितें सांगता ते। पळयल्या ताणें गेल्या, जो हांवें गाडी कोणा कडेन घेतलेली एजंट तो येवन पळोवन गेला, आज सकाळी येवन पळोवन गेला। इन्शुरन्स हे हा इन्शुरन्स? हय, इन्शुरन्स इथे काय इन्शुरन्स ना काय ना, पूण हांवें इन्शुरन्स केला। बायण वास्को दिसौजवाडे खून। आदल्या दुस्मानगायेंतल्यान 35 वर्सांचे उमेश हरिजन म्हणटा ताका कोयत्यो, तलवारी, कुऱ्हाडीन चांचावन मारलो। खून करून पळपी दोगांक फोंड्या पुलिसांनी बाणस्तारी ते पोन्ने गोंय मेरेन पाठलाग करून धरले। ह्याच गँगान खंय हाचे पयलीं उमेशाच्या भावाचेरूय हल्लो केल्लो। दोगांय आरोपींक वास्को पुलिसांनी ताब्यांत घेतल्यात। मैं उमेश खाना खाने गया था, खाना खा के बाहर आ रहा था, गाड़ी से मारा, उसको पीछे से लात मारा लोग, कुऱ्हाड़ी तलवार चाकू से भी बहुत मारा। उसको छुड़ाने गया तो पीछे से मेरे को भी पीठ लगा वो लोग। मैं साइड में भागा और वो लोग 6-7 लोग तक साथ में सब रेडी के सामान के साथ में आया था लोग, और 2-3 तलवार भी बैंड हुआ वहाँ पर। देखा तो बहुत पैर भी काटा उसका और उंगली भी काटा, और ऊपर से मैं डर के मेरा उसका भाई को फ़ोन किया इकबाल को, इकबाल ऐसा सब मार रहा, उसको जल्दी आ बोल के बोला। देखा तो बाद में आते थे एम्बुलेंस को फ़ोन लग रहा नहीं, ना पुलिस को फ़ोन लग रहा नहीं, लेट पहुंचा वाला। उससे पहले हम लोग कार में डाल के चिखली भेजा। भाई को मारने से पहले मेरे साथ भी अटैक हुआ था, तो लोग कार में 6-7 लोग आया था, तभी भी मेरे को बम्बू गिम्बू लेके तलवार लेके मारने, मैं उधर से भाग के बच के निकला। नहीं तो उस दिन ये मेरे को भी मारने वाला था लोग। उसका बाप भी ना दादागिरी बहुत करता है। मैं 2 बार उल्ला का नाम पे NC भी लिखा, लेकिन पुलिस कुछ एक्शन लिया नहीं। इसके बाद फिर से 2-3 दोस्त लोग पे भी मार्केट में अटैक किया था वो लोग, हम पे भी अटैक किया था रविंद्र भवन का पास। ये पूरा DYSP PI को भी सबको पता है। ये लोग 4-5 लोग है बोलता है, हमको भी पता नहीं अभी नाम कौन कौन है। जो हमारा अशोक है वो उसका साथ है, वो उसका लाइव देखा है, लाइव जो हुआ है उधर वो देखा है उसका साथ।
अखिल गोंय बायलां भजनी सर्त सांखळी जाली. सांखळेचो सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ आनी नगराध्यक्ष राजेंद्र सावळान मेळून ही सर्त घेतिल्ली. सर्तीक गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या बायलांनी वांटो घेतलो. बायलां भजनी सर्तीची कांय खिणचित्रां. खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्दीच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.